नमस्कार, गोमंतक टुडे हांव संजना काणेकर तुमकां येवकार दिता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। म्हादय जल विवादाचेर संबंदीत अतिरिक्त अहवाल सादर करपाक 6 म्हयन्यांची मुजत वाड जलशक्ती मंत्रालयान जारी केली अधिसुचोवणी। दर्यादेगेवेल्या शॅक्सांनी इडली सांबार विकपाचे बंद करून गोंयचे खाण विकास कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोची मागणी। गोंयांत अपघातांचे सत्र सुरूच। रिक्षा आनी कंटेनरां मदीं जाल्ल्या अपघातांत एकल्याक मरण आनी एकलो गंभीर जखमी। पुलिसांनी केलो अपघाताचो पंचनामो। %20 थकबाकी रक्कम बराद। उच्च न्यायालयाचे गोवा केबल टीव्ही संघटनेक आदेश। केबल टीव्ही ऑपरेटर्सांची यादी, तांकां दिल्ली परवानगी, संबंधिताची थकीत रक्कम सविस्तर म्हायती सादर करपाचे सरकाराक मेळ्ळी। मागण्यो मान्य जाल्यो ना जाल्यार पुराय गोंयांत चलपी कदंबा दवरतले बंद। कदंबा कर्मचाऱ्यांची महामंडळाक शिटकावणी। मुंबय ते गोंय उदका मार्गार बेगीनूच सुरू जातली रोरो फेरी सेवा। पर्यटकां सयत हेरांकूय घेवपाक मेळटलो सेवेचो लाव। M2M कंपनीचो फुडाकार। आतां खबरो विस्तारांत। म्हादय जल विवादाचेर संबंदीत अतिरिक्त अहवाल सादर करपा खातीर न्यायाधिकरणाक आनीक 6 म्हयन्यांची मुजत वाड दिल्या। कर्नाटक, गोंय आनी महाराष्ट्र हांचे मदीं म्हादयचें उदक वांटपाचो वाद सोडपा खातीर हें न्यायाधिकरण स्थापन केलां। तांचे कडेन गोंय आनी कर्नाटक सरकारान स्पश्टीकरण अर्ज सादर केल्यात। हाका लागून न्यायाधिकरणान जलशक्ती मंत्रालयाक अतिरिक्त अहवाल सादर करपा खातीर 1 वर्साचो काळ वाडोवन दिवपाची मागणी केल्ली। ते प्रमाण मंत्रालयान मंगळारा अधिसुचोवणी जारी करून अहवाल सादर करपा खातीर 6 म्हयन्यांचो वेळ वाडोवन दिला। म्हादय वॉटर डिस्प्यूट ट्रायब्युनल हेची जेन्ना नियुक्ती जाली तेन्ना तेंच्यांनी जो अंतिम निवाडो आसा तो 2018 दिल्लो आसा। तर तो जो निवाडो आसा तो गोवा, महाराष्ट्र आनी कर्नाटक ह्या तिनी राज्यांनी आमकां अमान्य आसा अशें सांगलेलें आसा। आनी त्या संदर्भान सर्वोच्च न्यायालयान आपली याचिका आसा त्यो दाखल केल्लेल्यो आसा। सर्वोच्च न्यायालयान तेची सुनावणी जावंक ना। त्या शिवाय गोंयान हे याचिका ज्यो आपल्यो आसा त्यो ट्रायब्युनला म्हणजे लवादा लागीं सादर केल्लेल्यो आसा। आनी लवाद जो मेरेन सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय घेना तो मेरेन लवाद जे आसा तांकां निर्णय घेवप शक्य जायना। आनी ताका लागून जो मेरेन ह्या विशयाचेर सर्वोच्च न्यायालय ज्यो याचिका दाखल केल्लेल्यो आसा तेचेर सुनावणी पूर्ण करिना, आपलो निर्णय दिना, तो मेरेन लवादू आसा तो आपल्या कडेन ज्यो याचिका आसा तेचेर सुनावणी घेवची ना। आनी ताका लागून परते तांकां मुदत वाड जी आसा ती मेळत रावतली। आता ती 6 म्हयन्या खातीर मेळ्ळ्या। 6 म्हयने जाल्या उपरांत ती परती आसा तशी तेंची वाड आसा ती मेळटली तांकां। एकंदर हो विशय जो आसा तो अत्यंत गुंतागुंतीचो जाल्लो आसा। आनी आमी जर ह्या संदर्भान आमची भुमिका जी आसा ती योग्य वेळार सर्वोच्च न्यायालयान आनी लवादा मेरेन तर व्यवस्थितपणान जर मांडपाक पुराव्याच्या माध्यमांतल्यान अपयशी ठरले जाल्यार तेचे दुष्परिणाम जे आसा ते वर्तमान आनी भविष्याच्या दृश्टीन गोंयांक भोगचे पडटले। दर्यादेगेवेल्या शॅक्सांचेर इडली सांबार विकपाचे बंद करात आनी गोंयचे खाण विकात अशी मागणी कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोन केल्या। तशेंच जाणी आपले शॅक दुसऱ्यांक चलोवपाक दिल्या तांचो परवानो बेगोबेग रद्द करचो अशी मागणी ताणें केल्या। गोंयांत शीत, कडी आनी नुस्त्या बागार गोंयकारांक उणी वचना। हेच गोंयचें रुचीक जेवण जेवपाक खास पर्यटक गोंयांत येतात। मात हालीं आतां दर्यादेगावेल्या रेस्टॉरंटांनी आनी शॅकांनी इडली सांबार विकतात। हे इडली सांबार विकपाचे बंद करचे अशें मायकल सांगता। तशेंच शॅक्स दुसऱ्यांक भाड्यान चलोवपाक दिल्ल्यांचो परवानो रद्द करचो अशी मागणी तांणी केल्या। शॅकवाले जर साबलेट करपाक लागले जाल्यार कितें उरलां न्ही? what are we trying to tell the tourist that we are going to serve you idli sambar on the beach? What are we going to? I am not against idli sambar. Idli sambar सगळ्याक मेळटा मेन रोडार। जर बीचार जो कुझीन मेळपाक जाय ते जर ना, what are we going to? That is promotion of our Goa, Goan food,
and other country food is served. Continental aso ani kide aso bichar sarke seafood. This is what the tourists are coming for. So तेंचो कल्चर जो जर आमचे बिचार दाखोवपाक लागले आमी जाल्यार उरला न्ही कितें. कल्चर ऑफ Hyderabad we are going to show on the beach. Culture of Maharashtra or Karnataka we are going to show on the beach. The tourism industry बीचार शेकां जी आहा ती दिल्ली आहा कित्याक आमचे लोकलांक टू शोकेस देअर टॅलंट इन कुकिंग. जे आमचं स्वादीक जेवण जे आमचो कुझीन ऑफ द गोवन that has to be showcased in the media. डिपार्टमेंटान जितकी शेकास अशी कोणाक भायल्याक दिल्या, कोण बँगलोरचे लोक चलयता, कोण दिल्लीकार चलयता, कोण पुणेवाले चलयता, कोण हैदराबादवाले चलयता, तितक्यांची लायसन्स कॅन्सल केला. उत्तर आसूं वा दक्षिण गोंय ह्या दोनूय जिल्ल्यांनी विदेशी पर्यटकांचो आंकडो भरपूर प्रमाणात देंवला म्हूण आमदार मायकल लोबोन हुस्को उक्तायला. विदेशी पर्यटकांचो आंकडो कित्या खातीर देंवला हाचो पर्यटन खात्यान अभ्यास करपाची गरज आशिल्ल्याचे मायकल सांगता. We have seen a lot of hue and cries because of decline in tourism in the state of Goa. आणि तुम्ही आता पळोवंक वयशी जाल्यार कोस्टल बेल्ट, whether it is in north or south, there is a serious decline. भुरगे काम करता भायले कंट्री, युरोपाक जे भुरगे काम करता, चेडे तशे चेडवा जे एव्हरी इयर हॉलिडे करता, तेणी डेस्टिनेशन चेंज केला आणि त्या खातीर खूबशे रिजन आहात. हे वेगवेगळे रिजन ट्युरिझम डिपार्टमेंटान म्हाका दिसता आनी स्टेक होल्डरांक जॉयंट मिटींग आपोवन स्टडी करपाची गरज. दर्यादेग वाठारांत हेडपी सुण्यांचें प्रमाण वाडलां, हाचेर नियंत्रण हाडपाची गरज आशिल्ल्याचें मायकल उलयलो. इतले जे कुत्री जी झाल्या हे बिचार तांकां काडटलो कोण? तांकां एक बरें डॉग रिहॅबिलिटेशन सेंटर दितलो कोण? डॉग एडॉप्शन सेंटर दितलो कोण? सगळे एकामेकाचेर घालता. एनिमल हजबंड्री म्हणटा पंचायत, पंचायत म्हणटा एनिमल हजबंड्री, ट्युरिझम म्हणटा नॉट बीच बिलोंग्स टू मी, नॉट माय जॉब. म्हणजे आनीक कितके ट्युरिस्टांक खावपाचें आहाय. त्या खातीर आयज चिंतलें हांवें की हांवें प्रेस आपोवन हें सरकाराक सांगपाची गरज, हांव सरकाराचो भाग पण सांगपाची गरज आहा की हे सगळे जे एसी ऑफिसान बसता ऑफिसर आनी हे तेजे वडील सगळे ते थिंगा बसून पेन आनी पेपर घेवन कितें सायनी मारता तें म्हाका कळना. 25-30 लाख हे दीत आहा की आमी वी आर डुईंग डॉग कितें ते स्टेरिलायझेशन प्रोग्राम, रेबीज प्रोग्राम, कसलो प्रोग्राम. तुम्ही नंबर ऑफ डॉग्स कितले इन्क्रीज जाले ते बिचार घालून तुम्ही पळया आनी तुमकां चलोंक जाता जाल्यार पळया तो फोटो काडूंक मेवचो ना तुमकां. ट्युरिस्टांक एवरी सेकंड डे देर आर डॉग बाइट्स, एवरी सेकंड डे यू विल सी डॉग बाइट्स ऑन द बीच. सो व्हॉट सॉर्ट ऑफ टुरिझम आर वी ट्रायिंग टू प्रमोट? ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. दारबांदोड्यार रस्त्या कुशीक पार्क करून दवरिल्ल्यान कंटेनराक रिक्षान धपको दिल्ल्यान रिक्षा चालकाक गंभीर दुखापत जाली. तशेंच रिक्षा चालकाच्या कुशीक बशिल्ल्या सनीत चंद्रा गितील ह्या 25 वर्साच्या तरणाट्याक आगताक मरण आयलें. गोंयांत अपघाताचें सत्र सुरूच आसा. दारबांदोडा रस्त्या कुशीक दवरिल्ल्या कंटेनराक रिक्षान धपको दिलो. ह्या अपघातान रिक्षान आशिल्ल्या सनीत चंद्रा गितील ह्या तरणाट्याक जाग्यारूच मरण आयलें आनी रिक्षा चलोवप्याक गंभीर दुखापत जाल्ल्यान लागसरच्या हॉस्पिटलांत ताचेर उपचार सुरू आसा. पुलिसांनी घडणूक थळाव वचून अपघाताचो पंचनामो केलो. पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा. रिक्षा खंय जाली सकाळी? रिक्षा बेळगाव वयता. सकाळी ते 4:30 फोन केले आमकां ॲक्सिडेंट जाला म्हणून. ते सांगले ते सायडीचे पार्किंग लायट काय ना आणि ट्रकाची पार्किंग लायट ना, पार्किंग लायट ना आणि सायडीक कितें धरुना. ते सायडीक एक गाडी येयलो ते डिपार मारून येयलो. तेका लागून ते लायट पडलो ते दिसना. तुमकां कळना? गाडी पार्किंग लायट बी काय नाल्या वाटल्या. लायट ना, सिग्नल लायट. तुम्ही खंय जाले?
ते म्हाका जे हांवें फोन मारले ते टायमार ओळखा सोडून जे हांवें देड तासा भितर फोन मागीर जे हांवें पुलीस येयले मुलगी येयले मागीर जे हांवें ते कितल्यांक सुमार जाले थंय? ते लगभग 5:45 4:45 ते 4:45 ते टायमार 4:30 ते 5 भितर. ओके. तेजें नांव कितें आसलें एक्सपायर जालें नांव? सुमित होटेल सुमित कुटेल. सुनीत गेटल. तो खंयचो? ते वेस्ट बेंगॉलचे तो वेस्ट बेंगॉल रावतालो खंय? बाणास्तारी बाणास्तार आनी बेळगांवच्यान बाजार पावयतालो. बाजार पावय आनी ड्रायव्हर कोण चलयतालो? ड्रायव्हर उत्तम गरोय उत्तम. ताका मातसो मार लागलो. मार्शल आमी दारबांदोडा एमिंगोस हॉटेल हांगा आसा जे जाग्यार राष्ट्रीय महामार्ग आसा महामार्गाचेर राती 4:30 सुमार अपघात जालो रिक्षा आनी कंटेनर यांचे भितर. आनी रिक्षाची धडक ते कंटेनराच्या फाटल्यान बसली आनी ते धडकेन जो त्याजो सायडीन रिक्षाच्या कुशीक बसलेलो सुनीत गटेल एका मरण आयिल्लें आसा. जबरदस्त धडक आसल्या कारणान तो जाग्यार ठार जालो सुनीत गटेल. पुलिसांनी दिल्ल्या म्हायतीनुसार जो कंटेनर आसलो तो बंद पडलेल्या स्थितीन रस्त्यार पार्क करून दवरिल्लो. पूण त्या कंटेनराच्या फाटल्यान कसलीच तरी लायटींग जावं कांय दवरुना तेंच्यांनी फक्त ताळे बिळे घातलेले अशें ते रस्त्यार दिसता. पूण तेका त्या रिक्षा ड्रायव्हराक कांय कळना आनी त्या फुडल्याच्यान जी गाडी येयली ती गाडयेची लायट तेच्या दोळ्यार पडली आनी ती मुखार गाडी पार्क केली ती ताका दिसना. तेणी डायरेक्ट व्हरून ताका फाटल्यान मारलेलो आसा. आनी त्या जाग्यार तेजो जो भाजी हाडपा लागून ते बेळगांव वयताले दोगां सुनीत आनी तो उत्तम रिक्षा ड्रायव्हर तेन्ना तो सुनीत जाग्यार ठार जाल्लो आसा. फोंडा पुलीस तपास करता. दारबांदोडच्यान एकनाथ खेडेकर. पेडण्या मालपे राष्ट्रीय महामार्ग 66 ट्रक कंटेनर आणि मोटरसायकल मेळून 3 गाडयांमदी अपघात जालो. बिरेस्तारा सकाळी 5:30 वरांचेर हो अपघात जाल्ल्याचें कळटा. ह्या अपघातान कोल्हापूरच्या दुचाकी चालकाक गंभीर दुखापत जाल्या. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण दुचाकी चालक कोल्हापूर सावन पेडण्या वतालो. ताचेर म्हापशेच्या हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसा. पेडणे पुलिशेचो फुडलो तपास सुरू आसा. 5:30 कोणाची काय मिस्टेक कोणाक कितें जाला? एक इंजर्डाक सीट केला. हां खंयसर? आजिलोन. ट्रकांतलो काय खंयच्या ट्रकांतलो? एक मोटरसायकल इन्वॉल्व आसा. हां खंयचो तो मोटरसायकलीचो भुरगो? कोल्हापूरचे ते गोंयान येताले सकाळी. हां वयर ताका डॅश मारलो ते ट्रेलर ताका डॅश मारून ते आडवे पडले सकयल मागीर तो ट्रक खातीरल्यान काडटाना त्या ट्रकाक डॅश मारलो. हां ओके. ट्रिपल ट्रकाक हय. ते मोटरसायकल 2 जाण आसले काय एकटोच आसलो? 2 जाण आसले. एक पिलियन रायडर. हां पिलियन रायडराक मातशें लागला ओके. आनी ताका मुको मार लागला बॅग मारून. सो आजिलोनसून रिपोर्ट मेळ्ळा म्हाका. पण ओके आहा तो आतां? ओके आसा. ओके तशें कांय जावंक ना कोणाक? सलायन लावन दवरला. ओके. आफ्टर पंचनामा आमी आतां स्टेटमेंटाक वयतले तेचे. बायपास रस्तो राष्ट्रीय महामार्ग 66 केला आणि त्या जंक्शनाचेर आता हांगासर पहाटे 5:30 वाजता एक ट्रक एक लॉरी आणि मोटरसायकल हांच्यात अपघात जावन मोटर चालक गंभीररित्या जखमी जावपाची घटना घडल्या. तो कोल्हापूरच्यान मोटरसायकलीन पेडण्या येतालो आणि त्या वेळार हांगासर डॅश मारून गाडयेच्या पोना गेलो आणि ताका गंभीर रुपान जखमी जावपाची घटना घडलेली आसा. ताचेर सध्या म्हापसा जिल्हा हॉस्पिटलामध्ये उपचार सुरू आसात असे पोलीस सांगतात. हो धोकादायक रस्तो आसा आणि जो ज्या पद्धतीने राष्ट्रीय महामार्ग 66 ज्याचे रुंदीकरण सरकारान केला आणि बायपास रस्तो केला ती दरड कोसळान जुनान ताचेर कामय संत गतीन चालू असल्यान हो रस्तो सध्याचो जुनो रस्तो राष्ट्रीय महामार्ग 17 पयलींचो आशिल्लो तो सगळ्या वाहनांक खुलो करची अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता. हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक टीव्ही. थकबाकीची 20% रक्कम भरपाचो आदेश गोवा केबल टीव्ही संघटनेक उच्च न्यायालयान दिला. मजगती राज्यांतली केबल टीव्ही ऑपरेटर्सांची यादी, तांकां दिल्ली परवानगी आनी संबंधिताची थकीत रक्कम हे विशीं सविस्तर माहिती सादर करपाचे सरकाराक निर्देश. हे विशीं फुडली सुनावणी फुडल्या सप्तकांत जातली. तांचे मेंबर्स कोण आसा ते आमकां खबर ना. ते असोसिएशनाचे पिटिशन आसा. इंडिविज्युअल मेंबरांनी कोणी फायल करूंक ना. आनी तांचे एरियर्स कितले आसा हें तांणी आपल्या पिटिशनानूय फायल करूंक ना. जावं तांचे आज एक चार्ट म्हणून दिल्लो तातूंत थोडे 4-5 जाणांचे ताणें कितें एरियर्स म्हणून दाखयले ताजेरूय क्लॅरिटी ना.
सो कोर्टान सांगलें की पयलीं तांचे एरियर्स कितले दिवपाचे आसा ते फायंड आवट करा म्हणून. आनी कोर्टाचें सजेशन आसा की 20% एरियर्स ते पयलीं गव्हर्मेंटा कडेन डेपॉजीट करपाचे, मागीर गव्हर्मेंट डिसायड करतलो की तांचे एरियर्स कितले आसा ते, आनी ते पयशे ते फारीक करतले. शेवटेन तांची जी एप्लिकेशन आसा ती एप्लिकेशनां डिस्पोज करपाक पयलें म्हणजे 20% डेपॉजीट करपाचें अशें कोर्टाचें सजेशन आसा. ती आतां केस फुडल्या आठवड्यान दवरल्या. इतलेंच कोर्टाक सांगपाक की तांचे मेंबर्स आसा ताचें लिस्ट कितले मेंबर्स आसा तांचे, तांकां परमिशनाक केन्नाच्यान आसा, आनी एरियर्स कितले पेंडींग आसा ह्या विशयाचेर कोर्टाक म्हायती दिवपाक जाय. आनी आमी ती स्क्रुटिनायज करतले. ते आमकां लिस्ट मेळ्ळ्या उपरांत की तांचे जे मेंबर्स आसा तांचे कितले एरियर्स उरल्या ते, आनी आमी कोर्टाक मागीर सांगतले. त्या प्रमाणे कोर्ट फुडल्या आठवड्यान ऑर्डर पास करतलो. सध्या कितली सादारण केबल प्रोवायडर्स आसा? आमच्या रेकॉर्डा प्रमाणे सादारणशे 223 सुमार आसात. ताणें जे लिस्ट दिला, हे जे एसोसिएशनान केस फायल केल्या की तांचें म्हणणें आसा की तांचे मेंबर्स सादारणशे 80 आसा. सो ते कोण तांचे मेंबर्स आसा ते पळोवचे पडटले आमकां, आनी हे भायले जे ताज्या वयर जे एक्स्ट्रा आसा ते कोण आसा ते पळोवचे पडटले. पण प्रेझेंटली कोर्टाचें इन्क्लिनेशन आसा की तांकां पयशे डेपॉजीट थोडे करून फुडले तांची जी एप्लिकेशन आसा ती प्रोसेस जावपाची. मुंबई ते गोवा प्रवास करप्या खातीर आतां खोशयेची खबर. मुंबई ते गोंय उदका मार्गार बेगीनूच रोरो फेरी सेवा सुरू जातली. पर्यटकां सयत हेरांकूय हे फेरी सेवेचो लाव घेवपाक मेळटलो. M2M हे कंपनीन ही फेरी सेवा सुरू करपा खातीर फुडाकार घेतला. ते खातीर कंपनीन जहाज वाहतूक संचालनालय आनी हेर खात्यां कडेन अर्ज केला. मुंबय गोंय उदका मार्गार बेगीनूच रोरो फेरी सेवा सुरू जातली. M2M कंपनीन हे खातीर फुडाकार घेतला. M2M कंपनीन इटलीच्या 15 वर्सां पोरणे आशिल्लो रोपॅक्स जहाज विकते घेतला. सद्याक मुंबईत ह्या जहाजाच्या दुरुस्तीचे काम सुरू आसा. हे जहाज दुरुस्त जाल्या उपरांत ही फेरी सेवा सुरू जातली. हे फेरी सेवेच्या माध्यमांतल्यान मुंबई ते गोंय हे अंतर फकत 6 वरांत पुराय करप शक्य जातलें. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण मुंबईचे माजगांव फेरी वार्फ ते वास्कोच्या मुरगांव बंदरा मेरेन रोपॅक्स चलोवपाची येवजण आसा. बरे कनेक्टिव्हिटी खातीर राजधानी पणजेन लेगीत हे जहाज डॉक करपाची परवानगी मेळोवपाचो कंपनीचो विचार आसा. अशें जर जालें जाल्यार दोनूय राज्यांच्या पर्यटनाक बरो वाव मेळटलो. जहाची क्षमता आनी भाडें 620 प्रवाशी आनी 60 कारींक व्हरपाची क्षमता आसतली. भाडें कितले घेवप हें अजून थारूंक ना. केंद्रा कडल्यान इंधन आनी कर सवलत मेळोवपाचो आसा विचार. सवलत मेळ्ळी जाल्यार लोकांक परवडपी भाडें आसतलें. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. महाराष्ट्राक जोडपी लाटंबारसी पंचायत वाठारांतल्या त्या वादग्रस्त रस्त्याचो विशय दिसान दीस तापत आसा. ह्या रस्त्याक कायदेशीर परवानगी दिल्या जाल्यार ताची प्रत दिवची अशी मागणी लाटंबारसी पंचायतीन निवेदना वरवीं दिवचलच्या मामलेदारा कडेन केल्या. दुसरे वटेन ह्या बेकायदेशीर रस्त्याची जोड पळोवणी करची अशी मागणी तांणी केल्या. लाटंबारसी गांवांत आशिल्ल्या पेट्रोल पंपा कडल्यान मेन रस्त्या वयल्यान महाराष्ट्रांतल्या आंबटगांव सीमे मेरेन बांदिल्लो रस्तो बेकायदो आसा. सर्वे नंबर 333/0 हे मालमत्तेन जावपी ह्या रस्त्या विशीं पंचायत काळखांत आसा असोय पंचायतीचो दावो आसा. फर्स्ट थिंग म्हटल्यार जर समज तेंच्यांनी म्हणजे आनी खंयच्या इतर डिपार्टमेंटान ऑर आनी जी कितें परमिशनां घेतलेली आसा तेजी आमकां कितें एप्रुवला बीन कितें घेतल्या तेजी डिटेल्स दिवपाक जाय. सेकंड म्हटल्यार जो रोड जो काडलेलो आसा तितूर मेन म्हणजे आमकां ते आतां सर्वे नंबर ते आयडेंटिफाय करपाक जाय. सो मामलेदाराक सायड बाय सायड आमी तलाट्याक इन्स्ट्रक्ट करपाक एक हें दिलां की तेणी ते सर्वे नंबर आमकां आयडेंटिफाय करून दिवपाक जाय. सो दॅट आमी आफ्टर तेज्या नंतर आमी शोकॉज नोटीस धाडपाक आमकां कितें तरी एक आदार मेळटलो. आनी थर्ड म्हटल्यार आमचे डेप्युटी कलेक्टर आसा तांकां तेजी कॉपी आमी धाडून दिल्ली आसा. बिकॉज पयलीं तेजी सेम आमकां एक तेन्ना लेटर येसले तेन्ना दुसरो सरपंच आसलो पयलींचो तेन्ना की रिगार्डींग त्याच रोडाचेर ते मॅटर आसा ते पेंडींग आसा. बट हो सडनली आमकां कळोन येयलो की तो रोड तो कंप्लीट जाल्लो आसा. सो तेची इन्फॉर्मेशन जर कितें आसा ती आमी ऑफिसासून तेंच्या मागोवन घेतल्यो. आनी तशेंच आमी एक स्पेशल मिटींग काडल्या जी येता ते 1 तारखेक आसा रिगार्डींग हेच मॅटर डिस्कस करपाक. आनी थंयसर आमी फुडें कितें निर्णय आसा तो ते मिटिंगेक आमचो जातलो. तुम्ही जॉईंट इन्स्पेक्शन बी मागल्यार? हय, ऑल्सो आमी ते जॉईंट इन्स्पेक्शनूय मागलेले आसा. आनी जी कॉपी आसा ती टू द रेव्हेन्यू चीफ मिनिस्टर आनी आमचे होम मिनिस्टर हेंच्या सगळ्यांक आमी पाठयल्लेले आसा. तो कितें रोड इलिगल आसा दिसता?
रोड इलिगल तो आमच्या कडल्यान अजून काय ती परमिशन कसल्याच घेवंक ना, सो दॅट आम्ही तो कन्सिडर करू शकता की तो रोड इलिगल. म्हणजे तो पंचायतीक कितेंच खबर ना. पंचायतीक कितेंच खबर ना रिगार्डिंग. कितको किलोमीटर असतो तो अप्रॉक्स 5 ते 6 असतो किलोमीटर. आणि रुंदी त्याची एक 8 ते 9 अशी असतेली. कनेक्टेड टू महाराष्ट्र बॉर्डर पार केल्लेली आसा. महाराष्ट्र बॉर्डरीन तो कमीत कमी 300-400 मीटर भितर पावलेलो आसा. प्रत्येक डिपार्टमेंटाक वेरियस नोटिशी धाडलेल्या. आमकां इतकेंच कळपाक जाय की हो रोड जो इतक्या फास्ट आनी इतक्या जलद गतीन केला तो नक्की कोणा खातीर, त्या गांवांतल्यां खातीर काय आनी कोणाक भलायकी कोणाक तरी दुसऱ्यांक भलायकी पावपा खातीर तो केल्लो आहा, हो सगळ्यात मेन इश्यू आहा. आनी तेच्या मुळापर्यंत जावपासाठी आमी आज जे कितें पावल उचललेलें आहा ते एक तर सडनली आमकां गजाली कळ्ळे, काही गजाली आमकां थोडेफार खबर असले, पण आमी कन्सर्ट त्या पंच मेंबरार अवलंबून असले, पण तेंच्यांनी कसल्याच प्रकारची इन्फॉर्मेशन पंचायतीक म्हाका दिसता दिवंक नासतली. तेका लागून हे काही विशय काही गांवांतल्या लोकांचे प्रॉब्लम्स आमच्या कानार येयले, तेका लागून आमकां हे सगळे मॅटर आमकां चीफ मिनिस्टरा पर्यंत पावोवचे पडले. आनी त्या संदर्भात जी काय कारवाई असतली तेका आमी सगळे जण मुखार जावन आनी योग्य तो निर्णय जाय पर्यंत आमी तिचो पाठपुरावो करत रावतले. बाणस्तारी मार्केट प्रकल्पाच्या आवाठांत आशिल्लो व्हड 2 दुकानांचेर कोसळिल्लो. ही घडणूक बुधवारा रातच्या 1.5 ते 2 वरां मदीं घडली. सुदैवान कोणाकूच जिवीतहानी जावंक ना, मात व्हड दुकानाचेर कोसळिल्ल्यान सुमार 4 ते 5 लाखांचें लुकसाण जालां, अशी माहिती सरपंच दामोदर नायक हाणें दिली. आमी केन्ना हें जालो काल राती 1:10 सुमार हांव जागोच आसलो. म्हाज्या घर हांगा पेट्रोल व्हडलो आवाज जालो. हांव येवन पळयत जाल्यार कळ्ळां पूण अशी देवाची सासाय. 560 वर्सांचो वड आमचो. प्रत्येक फावटी अशें जाता की येद्दो व्हडलो बाजार भरता, कोणाकूच कितेंच मनशांक त्रास करिनासतना तो आपलो कशें कितें करपाचो सांबाळटा. पूण हें फॉलोअप हांव लास्ट पावसा पयलीं करतालो. डेप्युटी कलेक्टराक हांवें दिल्या डिजास्टर मॅनेजमेंटाक, कितें आमचो वड सामको वीक जाला आनी मोडपाचे परिस्थितीन आसा. समज जर मोडलो हांगासर येद्दो व्हडलो बाजार जाता, जिवाची हानी जावंक शकता. पूण हांव फॉलोअप करीत आसलो, पूण आमकां डिजास्टर मॅनेजमेंट कितेंच हेल्प करूना आनी कांयच जावना. आतां हांव जर पंचायती कडेन इतलो फंड मोडपाक पयशे ना आनी कितें आमकां एप्रुवल जाय पडटा कितें मोडटलो जाल्यार, आनी इतलो वोट देंवयतलो जाल्यार 1-2-3 लाख ताका खर्च आसा. इतलो जर डिजास्टर मॅनेजमेंटा कडेन गव्हर्मेंटा कडेन जर पयसो फंड्स आमकां दिवपाक जाल्ले जाल्यार आयज ही परिस्थिती जावची नासली. तर देवाचो उपकार की आयज कोणाकूच हानी जावना. पण हरशी दिसाचे सगळे हांगा भाजीकार अशेंच बसता न्ही. आयज वार तुमचो, पण रात्री पडले म्हणून काय म्हणा पण तरी हांगासर हे लायिल्ले आसले ना, 1-2 जाणांनी लायले ते पोना उरले. तेंचे पण माल जावल पोना उरलो. आतां फायर ब्रिगेड बीन येयली सकाळी क्लीन केली, कोण येवना अजून. ती नाव कितें? संतोष. तुमी दर ब्रेस्तार रावता हांगासर? ना, आमची करत ना. हां, तुमी रावता हांगा. ना बरो व्हडलो खाना पडलो ब्रेस्तारचो. तेन्ना कोणाकूच काडलो ना. देवाचे भरपूर हे आसा. देवाचो विश्वास आसा. हय, विश्वास आनी देवाचो विश्वास लोकांचेर आसा. हांगा हे जाग्यार कितें जागृत देवस्थान करूंक जायना. बरे गोश्टी केले ते बरें. आनी हांगा फायर ब्रिगेड बी कोण येवना अजून? आतां येतले न्हू, मागीर करतले सारकें ते. अजून कोण येना. पूण कोणाकूच कांय डॅमेज जायना. हांगा थोड्या लोकांनी दुकानां लायिल्ली तेंची ती आतां काडटले. आतां म्हण रातचें पडला, हेची ब्रेस्तारची 2-4 फावटी पडलो, कोणाकूच डॅमेज जावंक ना. हे देव हांगा ती सांगता आपल्यान नथ सुद्दां शिडलेली ती केन्ना रोखडीच मेळ्ळी म्हणून. आनी देव ताका 150 वर्सां जातले न्हू. मडगांव नगरपालिकेच्या खासा बसकेन घरपट्टी जल्म दाखलो तशेंच हेर दाखल्यांच्या शुल्कांत वाड करपा विशीं चर्चा जाली. फाटलीं कितलींशींच वर्सां जालीं ह्या दाखल्यांच्या शुल्कांत वाड करूंक ना. हाका लागून अर्थसंकल्पीय बसके पयलीं हे शुल्क वाडोवपाचो निर्णय घेतला अशें नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकारान सांगलें. तशेंच जे लोक वार्षिक करपट्टी भरिनात तांचेर व्याज लावपाचोय निर्णय घेतला अशी माहिती तांणी दिली. मडगांव म्युनिसिपालिटीची स्पेशल मिटींग आपयल्ली, कारण आमची बजेटाची मिटींग फाल्यां दवरिल्ले कडेन आसा. ताका लागून रिव्हिजन ऑफ
इन रिव्हिजन ऑफ रेट्स ऑफ सगळे हाऊस टॅक्स, ट्रान्सफर, ट्रेड लायसन्स, इन्कम सर्टिफिकेट, बर्थ सगळे गेल्ली 7-8 वर्ष जाली म्युनिसिपालिटीच्यो रेट्स म्हणजे कंपेरिंग टू ऑल द म्युनिसिपालिटीज. मडगांव म्युनिसिपालिटी म्हणजे मडगांव म्युनिसिपालिटी ए क्लास म्युनिसिपालिटी आली कारणान आमचे रेट्स कंपेरिंग टू ऑल द म्युनिसिपालिटी खूप रेट आशिल्ले. आमी थोडे जे आसा ते पयलीं जे म्हणजे कन्स्ट्रक्शन लायसन्स बी ते ऑलरेडी गव्हर्मेंटान कितें वाडयलें ताजें वाडयलें ना. थोडेच आमी हातून रेट्स एक कायद्यान एन्युअली 10% एवरी इयर वाडोवपाक जाय. मडगांव म्युनिसिपालिटी हो एक्सेस म्हाका गेल्ली कितलेक वर्सां जालें नाशिल्लें. सो बॅकलॉग म्हणपाक हरकत ना. सो हांवें ते नॉर्मली 10 ते 15% जे मेजर काही फॅक्टर्स आसात जंय आमी वाडोवंक शकतात थंय थोडे आमी रेट्स वाडयल्ले आसा. हाऊस टॅक्स आमी एज इट इज तशेंच म्हणजे हाऊस टॅक्साचेरय डिस्कशन जालें. हाऊस टॅक्साचेर कशें आसा जे कोण हाऊस टॅक्स फारीक करना इयरली एन्युअली कोण फारीक करना सगळे मडगांव सगळे गोंयचे म्युनिसिपालिटी 12% ताका इंट्रस्ट मारता. समज दामोदर शिरोडकर 23-24 समज हाऊस टॅक्स भरलो आनी हांव 25 आयलो गेल्ल्या वर्साचे हाऊस टॅक्स भरपाक, जाल्यार बाकीची म्युनिसिपालिटी सिस्टम कशी आसा ताका 12% इंट्रस्ट लावपाचें आनी नेक्स्ट इयर ते भरून घेवपाचें. हें आमी आज पर्यंत केल्लें नाशिल्लें. कळ्ळें न्ही. तशेंच आशिल्लें म्हणजे 5 वर्साचो आनी 10 वर्साचो समज हाऊस टॅक्स समज 100 रुपया येता तसोच उरता. 5 वर्सांचो 500 रुपया जातालो. फॉर एक्झाम्पल हांव सुद्दां म्हजो फ्लॅट आसा तो हाऊस टॅक्स 100 रुपयाच आसा. सो हांव एवरी इयर हाऊस टॅक्स 100 रुपया जाता तो आमी तसोच दवरला. पूण कोण भरना पण भरूना ताका 12% इंट्रस्ट म्हणजे कोण भरना 12% इंट्रस्ट इतलो वाडयलें. बाकीचे आमी सगळे नॉर्मल जे नॉर्मल कितें बेजीक नॉर्मल आसा ताजेर तितलें वाडयल्ले कडेन आसा. मोठे मोठे जे कितें आसा फॉर एक्झाम्पल हांव दाखयता तुमकां ब्लड रिलेशन फीज आहा आमी फक्त मायनर 1000 वाडयल्ले कडेन आसा. ट्रान्सफर फीज अदर दॅन ब्लड रिलेशन आमी थोडे एक 5000 केल्ले कडेन आसा. आनी अशें कमर्शियली एस्टाब्लीश थोडे एक हजार म्हणजे नॉर्मली 10 वर्साचो समज गॅप आहा आतां कांय वाडूना. आमी एकदम 50% 60% अशें वाडोवपाक गेले ना. मॅक्झिमम 20% अशें म्हणजे कोणाक त्रासूय जावूं जायना की सडनली. आनी एक्चुअली कायद्यान कायद्या भितर की एवरी इयर हें वाडोवपाक जाय. कळ्ळें. हें हांवें म्हणून घेतला इतल्याच लागून की एज अ चेअरपर्सन ह्या कावन्सिला तर्फे की फाल्यां म्हणून मुखाल्ले कोणी कावन्सिलर तेय म्हणू शकता की इतले वर्सां तुवें चेअरपर्सनान कांय केलें ना मरे तुवें ते एक्सेस केलें ना. गोमंतक टुडे हांगाच सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. विद्यार्थ्यांक शिक्षण हे आवय भाशेंतल्यानूच दिवपाक जाय अशें मत राज्यपाल श्रीधरन पिल्ले हाणें उक्तायलें. पयलीं भारतांत सुमार 7000 वेगवेगळ्यो आवय भाशा आशिल्ल्यो, मात आतां फकत 3500 उरल्यात. त्यो तिगोवन दवरपाची गरज आशिल्ल्याचें राज्यपालांचें म्हणणें. इंडियन एसोसिएशन ऑफ लायफ स्किल एज्युकेशन आनी निर्मला इन्स्टिट्यूट ऑफ एज्युकेशन हांचे जोडपालवान राजभवनात 10वो आंतरराष्ट्रीय लायफ